एत्त म्हणलेले बहिणीनं कितले गंटेक येत की तावळी बाहेर सोरला म्हणून सांगल्या बा. हां, बस येवचे टाईम झाला तर येत की म्हणून. ನೀನು ಎತ್ತು ಮಣ್ಣು ಖುಷಿ ರೀ ಏ ಕಡೆ ಬನ್ನತಿ वय ग खंय चमकल ग ही भागीरथी एक फोन करी. हॅलो हां खंय आहेस गो तू हां हां जायत गो जायत येतस वा हां गडबिडी करची नग गो हगुर्यो अशी खंय आसा म्हण निमगूचक फोन केलेला जायत वने अनेक 10 मिनिट अत्तेता अनेक 10 मिनिटार येत खंय येते आम्ही बाहेर रब्बन पळया येवचे पुरो. अम्मा आता म्हाका मेसेज आयला पिंकी आणि रामू रे येताशच काही. ओ होय रे गुंडा जायत जायत ऐकलं नाही रे आज सुमार जण येतस आमगेल घरकडे. पिंकी आणि रामू म्हणा तुगल बहिणीला चिरडून येऊ ग कशी हक्का भाऊ बहिणी कोणी नांचिनव पाप तनी दूरचन प्रीतीन हक राखी बंधूच्या ಕೆತ್ತಸಾತಿ. हां भागीरथी या गो भितर या खुशी जल गो तुक पळोन कितले दिवस चले तू हेकडे आनशी होय वनी मेगेल बामणांक रे रज ना तस तिकून हेकडे येऊचक जायनी. हां गुंडा कशी आहेस रे आरामच हाव तुम्ही कशी असाची. हां भागीरथी आईल्वा मस्त खुशी झाल ग कशी असत मगिरी भाऊजी पुरा कशी अस घरकडे चिरडून गिडून पुरा कशी असती आराम असत नाही पुरा. अण्ಣ ಗಿರಡು ಮಾಡಾರ ಕಶನ ನೀವು तो बैस मारा कसन मीनिंगलेस क्वेश्चन निमगीत असतो त्या अशींची सांगच्या उल्लेताना चरडू गिरडू हातू गीतू म्हणून सांगतो सांगच्या कसन एक नवे वर्ड मेळच्याक ना क्वेश्चन स्टार्ट आगेला. असो इथे चरडू नाही मतानी तांका हे प्रायरची किते कसं की म्हणता ना कसं ते कुरियोसिटी हां त्यांचे तांका तशी त्यांनी क्वेश्चन निमगिले रे आम्ही के नाही तांक सोन जवाब देऊ नये जल तिथले समाधानार उत्तर देऊ का. कसन क्युरियोसिटी मारते तुगेला त्या क्युरियोसिटी अण्णा आजी राखी परब नवा घ्या अण्णा राखी. अम्मा हे कसं नम हे राखी मळरी ते कसं लेख बंधूचे. गुंडा हे राखी परब म्हणरी रक्षाबंधना म्हणू रक्षणे आणि बंधना बंधन म्हणजे संबंध हे दोन्ही पदाचे अर्थ ಒಟ್ಟು जावन असूचे. हे रक्षाबंधनांतू बहिणीनं भावाक राखी बंधूचे ते उद्देश कसन म्हणरे तिगेले अण्णा तिका जीवनपर्यंत रक्षण दिवता म्हणून भरवसे दिवचे. बहिणीन राखी बंदिल मगिरी अण्णानं तिका एक गिफ्ट दिवचे क्रम असा तशींची बहिणींवरे तिगेले अण्णाक दीर्घायुष्य दिवका म्हणून देवाले प्रार्थने करचे तशी हे राखी परब करतात. अम्मा मक कोण बांधिता ती. तुका स्ವಂತ बहिणी भाव नाशिल दिकोनो तुगेल पच्चेल चरडू येताची म्हणता मेसेज केला की नाही रे तुका तानी येऊन तुका राखी बंदिताती. जायतಣ್ಣ हांव येता येते म्हाका लेट जाले आनी रोज ना म्हणला वग्गी येवचें सांगला घरकडे येता हांव अनेक दिवस येता. हां जायत गो भागीरथी अनेक पण येताना बामणाक चरडवांकानी घेऊन यो इथे जाग्रतेर वस. ए पत्तोळी सुत्ता पुन्नावक ते देवालगी सामान पुरा रेडी केला तू. अण्णा त्या कशाने सुत्ता पुन्नाव म्हणारे श्रावण मासाचे पुन्नावे दिवस आमची केल्लो म्हळ्यार GSB धरल मनशे त्यांनी पूज कोरगेनो हे जन्नुवे पडलेला नवरा मी गेले हे जन्नुवे चेंज करचे पराब तक्का सुत्ता पुन्नाव म्हणून सांगतात. हे सुत्ता पुन्नाव्याक ऋग्वेद उपकर्म ಅಥವಾ रघुपाकर्म ಅಥವಾ ಅವನಿ अविट्टम म्हणून सांगताची. हांव तुका तावळी सांगला म्हणके श्रावण मासाचे पुन्नवे दिवस आम्ही नवेंची पवित्र दोरी बांधून घेताची ताका जन्नुवे म्हणून सांगताची. हे दिवस आमकां हिंदू तांकां श्रेष्ठ कसले म्हणारी हिंदू पुराण प्रकार विष्णू देवान हेंचे दिवस हयग्रीवाले अवतार घेतिले. हयग्रीवाक ज्ञानाचे देव म्हणून सांगताची म्हळ्यारी गॉड ऑफ नॉलेज. हयग्रीवान ब्रह्मदेवाक वेद पुराण पुरो वापस दिलेले म्हणचे एक नंबिके आसा. तशें देखून हे दिवस आमकां पुराजनक एक श्रेष्ठ दिवस. अण्णा मक्क नावे जन्नुवे तुका ते मुंजी जाल मागीर येता मुंजी जाताना तुका एक येळेचे जन्नुवे म्हळ्यार 3 दोरी आसता तांतू थ्रेड म्हणटात पळय 3 थ्रेड आसता ताका ब्रह्मचर्य म्हणटात. ताजे मागीर हरडीक जाताना तर ब्रह्मचर्य म्हणचे वचून गृहस्थाश्रम येता न्हय तेन्ना 2 येळेचे जन्नुवे बांधितात म्हळ्यार तांतू ಒಟ್ಟು 6 थ्रेड्स आसता. ब्रह्मचर्य दखून गृहस्थाश्रमಕ್ಕೆ येताना 3 एक्स्ट्रा थ्रेड कसले घालचे ताजे अर्थ कसन म्हळ्यार मनुष्याक एक्स्ट्रा जबाबदारी येता म्हणून सांगून. हे सुत्ता पुन्नाव म्हणजे आमगेल कोंकणी समाज बांधवाक आसता हे खंडापटी एक श्रेष्ठ दिवस. आयचे दिवस सकाळी पुट उठून पूजा करून म्हळ्यार
नावंगेनो गोपीचंदन सकड लावंगनो संध्यावंदने सकड कोरंगेनो आचमन सकड कोरचे सकड प्रोग्राम असता तें तुका मोंजी दत्तान कळटा मोंजी दल मागिरी तूं सद्दां तें कोरका चुक्कन अशी हें सकड करचे पशी फुडें तुवें गायत्री मंत्र सांगता तें तुका मुंजे टायमार कळटा कसन म्हूण सांगून हें जेन्ना वेस पळय तें एक पवित्र दोरी ताका यज्ञोपवीता म्हूण सांगता ते अण्णा ते बगला शब्द जाले पळय कोणकी आयलेंच की म्हणून ओ पिंकी आणि रामू कशे आसात रे रामनेवा अम्मा नु सकड आरामासनवा हां रामू आता कसन करतास रे तू कितले क्लासात कसं शिकतास रजवात ए पत्तोडी तांकां फोन आयला कितकी तू वचून कसं खावच्या खाडी अण्णा रामू आणि पिंकी म्हाका राखी बंदच्या कायले म्हणले पिंकी आणि रामू खायात रे भूक जावन अशें पुर तुमकां ते केरळा तुकून आयलेंत नवा सकाळी बस सारी खायात मागीर पळयात ते मोबायल कसं काल नवा आता तवळी येवन बसली ती आम्ही ह्या नमन उलयता असो ती मोबायलान तू मुळगून गेली ती चेडू खावान दवरल्यावर खावका म्हण कळटा ना तांकां अम्मा कशानम्मा केदान ताने म्हाका राखी बांदचे पिंकी रामू कसन बिझी आसात रे तुम्ही ए पिंकी उरले ना ग तुम्ही गेले गी रामू यारे उरलो या कितले वेळ जालो तू येवंगेनो म्हाका तुगेलो खेळका म्हण आसचे अय्यो कसं चेडू आबा हे मोबाईल पळता पळता उठून चमकत आसत मग अम्मा म्हाका राखी अम्मा हंग पळय कसन रे कसन आसा मोबायलान तू अयो अण्णा तुम निमगिलेल क्वेश्चन्स पूरा तन्नी वाट्साप अंत उत्तर दिला पळया मोबाईल चिके पळयाची अम्मा हंग पळय म्हाका राखीवर वाट्साप अंतूच पेटायला मिगेल बहिणीक म्हळ्यारी त्या जनरेशनाच्यांक आणि आत्ता काला जनरेशनाच्या डोंक कितले व्यत्यास आसा म्हूण सांगून तुम्ही पळयलींची ना मिगेल बहिणी हंगे रब्बील एक 10 मिनिट मात्र त्यांची रामू आणि पिंकी हंगे अर्ध गंట रबलींची तांनी तितले वेळ हंग रब्बून वरे मिगेल बहिणील निमित्त म्हाका मेळ्ळेलें तितलें समाधान गुंडाक तांगेल निमित्त मेळ्ळेलें ना आत्ताचे मॉडर्न थिंकिंग अंतू ಕೆಲವು ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಸನ್ ಲೆಕ್ತಾಚ್ ಮಾಡರಿ आमगेल चेडू मॉडर्न गॅजेट्स मोबाईल लॅपटॉप हें पुरो यूज केले रे तांणी बुदोवंत तांणी तांगेल स्टँडर्ड दाखोवंक दाखता म्हूण लेखता ती मात्र हें परस्पर अशी भेट जावन मुखतः अशी उल्लंघन मेळची तितलें समाधान तांत मेळना तुमगेले अभिप्राय कसने असले रे कमेंट सेक्शनान तू घाला ती आणि तुमकां सगळ्यांकाय राखी पर्वेचे सुट्टा पुनवेचे हार्दिक शुभाशय अम्मा हंग पळे अन्ने कसन की मेसेज आयला तुम्ही सक्कड ಒಟ್ಟು जावन आमगेल्या गांवाक ओणमाक येयाची म्हूण सांगून राम आणि पिंकीन मेसेज पेटयला अम्मा अण्णा हे ओणम म्हळ्यार कसन गुंडा आमगेल भारत देश आसता भारत देशाचे उत्तर भागांतू रक्षाबंधन म्हणून आचರಣೆ करतात तशींची दक्षिण भागांतू आम्ही सुत्तापुन्नम म्हणून आचರಣೆ करतात तशींची केरळांतू ओणम म्हणून सांगून आचರಣೆ करतात हे रक्षाबंधनक आणि ओणमक एक कॉमन स्टोरी आसा म्हणून सांगताची ताजे बग्गे हांव तुमकां नेक्स्ट एपिसोडान सांगता तुमकां हे व्हिडिओ इश्ट जाले आसल्यार एक लायक कराची तशींची कोण कोण कोंकणी टीव्ही यूट्यूब चॅनलक सबस्क्रायब करने की तांणी सबस्क्रायब कराची हां आनी एक विशय कसन म्हळ्यार तुमी तुमगेल चेडूंक मोबायल दिवचेक नज्जे म्हूण हांव सांगिल्लें ना दियाची मात्र तशींची ताजे ಒಟ್ಟುची तांकां सोशल जावन म्हळ्यार 4 जनां ಒಟ್ಟು उल्लोचित आसले एक अवकाश तुमी करून दियाची लेट्स ब्रिंग ऑल अवर चिल्ड्रन फ्रॉम सोशल नेटवर्किंग टू बीइंग सोशल